एके वटेन राहुल गांधीच्या भारत जोडो यात्रेक उपाट प्रतिसाद मेळटा हे खरेंच, पूण दुसरे वटेन भाजपाची रणनीती आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या थळाव्या पक्षांचेर ल्हवू ल्हवू वाडत वचपी मतदारांचो विश्वास हे खातीर काँग्रेसीचे राजकीय अस्तित्व सोंपत चल्लां काय अशी अवतिकाय गोंयांत तयार जाल्या। हाचें कारण म्हळ्यार गोंयांतले तिनूय जिल्लो परिशद वेंचणुकेंत काँग्रेस तिसऱ्या पावंड्यार पडले। देखून काँग्रेसीक परत एक फावट गांवगिऱ्या वाठारांत तरणाट्या कार्यकर्त्यांक परतून एकठांय हाडपा पासत दुसरो पर्याय ना। एके वटेन राहुल गांधीच्या भारत जोडो यात्रेक भरभरून प्रतिसाद मेळत आसा आणि दुसरे वटेन काँग्रेस पक्ष गोंयांत सामको मातये भरवण जाला। गोंयांत दवर्ली, कुठ्ठाळी आणि रईश मागूश जिल्लो परिशदेच्या पोट वेंचणुकेत काँग्रेसीक सामकी काकळूत करपासारखी हार आयली आणि भाजपान एका अपक्षाक तेको दिवन तिनूय मतदारसंघात जैताचो वावटो हुबयलो। सहजतायेनूच गोंयच्या उदरगतीक गती दिवपी भाजपा सरकाराचेर मतदारांनी दाखयल्लो हो विश्वास आसा अशें म्हणीत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान भारत जोडो यात्रेचेर टिका करीत काँग्रेसीक सामकें नाकापुरो केला। आता कसले भारत जोडो करता? ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीन हो अखंड भारत एकत्र दवरपाचें काम हे पयली फावटी नरेंद्र मोदीजीन केलां। त्या खातीर म्हाका दिसता काँग्रेसच्या लिडर बाब सारदीन हेणी सांगलां तें बरोबर आसा। आनी भारत जोडो बीन राहुल गांधीन आनी करूं नाका, बंद कर म्हणून सांग। आनी काँग्रेस जोडो जे आहा पळय न्हू तें आंदोलन चालू दवर, जाल्यार उरलेले सगळे काँग्रेस छोडो आंदोलन नेटान आनीक सुरवात जातले, उरलेले कडले लोक सोडून वयतले अशा पद्दतीचे। खरें म्हळ्यार अशेंच जातले हातूंत कांयच दुबाव नाशिल्लो, कारण ह्या पोट वेंचणुकेच्या म्हयनोभर आदीं काँग्रेसीच्या 8 आमदारांनी भाजपात पक्षांतर करून सत्ताधारी पक्षाचो आलाशिरो घेतिल्लो। हाचो परिणाम म्हण जिल्लो परिशद पोट वेंचणुकेत आतां मेरेनचे सगळ्यात कमी म्हळ्यार फकत 46% मतदान जालें। तातूंत विधानसभा वेंचणुकेत एंट्री मारून एक आमदार वेंचून हाडपी रेव्होल्युशनरी गोवन्स ह्या थळाव्या पक्षान ह्या वेंचणुकेत व्हड प्रचार करून गांवगिऱ्या गोंयांत संघटनात्मक कामांचेर भर दिल्ल्यान भाजपा विरोधात मतांची विभागणी जाली। देखून लोक आता काँग्रेसीक विटल्यात अशी प्रतिक्रिया काँग्रेसीचेच फुडारी दिवपाक लागल्यात आणि रेव्होल्युशनरी गोवन्स हो पक्ष भाजपाचीच बी टीम आशिल्ल्याचो आरोप लेगीत काँग्रेस करपाक लागला। खरें सांगू, लोक विटल्या आणि चड करून काँग्रेस वोटर आसा तो विटला। म्हणून ह्या इलेक्शनात तुम्ही पळयलें जाल्यार वोटींग सुद्दां 40%च्या अराउंड जाला। फर्स्ट टायम अशें इतली कमी वोटींग जाला ह्या बायपोलान। आनी कित्याक विटल्या लोक? कित्याक हे चड आतां फ्रेश आसा। परत जे सेकंड टायम डिफेक्शन जालें, काँग्रेसचे देवाचेर सुद्दां सोपूत घेवन गेले सोडून, ते आतां हालींच जाला ना ते। सो आनी पार्टीनी प्रयत्न करपाक जाय आसले बाबा ह्या परिस्थितीन आतां स्ट्रॅटेजी कशी चेंज करपाची, कितें करपाक जाय ते म्हाका दिसता काँग्रेस कमी पडले आनी एक्सपेक्टेड कितें आशिल्लें तें जालें। They have in the last assembly election they have divided our votes. This assembly election, because of the low turnout, voters have not come out. So their vote probably is the same as what it was in the assembly. I don't think there is an increase in vote. But we will continue telling the people that if you want to defeat the BJP, you have to select one party, vote for one party. You cannot vote for 4-5 parties. Even let's assume there is an intention good of a party, let's assume that, but there is a divide. When there is a divide of honest vote, this is a loss for the honest voters. If there is a divide amongst us, that will lead to the victory only of the BJP. Actually RG जे भाशेन तुवें विचारलां, RG जी आहा ती आतांय स्ट्रॉंग आहा आनी मुखारूय स्ट्रॉंग आसतली। आनी सगळ्यांक खबर आहा ते भाशेन आमी RG एज अ टीम, एज अ पार्टी आमी सदां बरें काम करीत आहा आनी मुखारूय बरें काम करतले। इलेक्शन फकत एक एग्जाम, इलेक्शन म्हळ्यार फकत एक एग्जाम। हितून कोणें पास जावपा जाय, कोणें फेलूय जावपा जाय, कोणें जिखपा जाय, कोणें हारपाकूय जाय। ते म्हणटाय आमी वीक कॅन्डिडेट घालून वोट स्प्लीट करताय। सो आतां एज कंपेर केलें ते धडलेसी जे आहाय वोट तेंचे म्हण हाय। सो ते सांगपाक सोदताले तो पॉयंट तेंकांच लागलो। ते वीक कॅन्डिडेट घालून ते वोट स्प्लीट करताय, हे आतां आमी मोडपाचें। विधानसभा वेंचणुकेत रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षान घेतिल्लो 10% परस चड वोट शेअर ह्याय वेंचणुकेत तसोच तिगोवन दवरला। ते खातीर ह्या पक्षाचो फटको ह्यान फुडें जावपी वेंचणुकेत भाजपा विरोधी पक्षांचेर बसतलो। हे वळखूनच आतां सावन काँग्रेसीन परत एक फावट गांवगिऱ्या वाठारात कार्यकर्त्यांक नव्यान एकठांय हाडून जनतेचे प्रश्न हातात घेवन मतदारांचो विश्वास मेळोवंक ना जाल्यार काँग्रेसीच्या ह्या बुट्ट्या तारवाक वाचोवपाक पक्षाक कठीणूच न्हय जाल्यार अशक्य जातलें हातूंत दुबाव ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV।